रमिया डेगवेकर देसाई कुटुंबियांतल्यान उलयता। हांगासर आमी वर्साच्या वर्सा डेकोरेशन करता आणि अंदू आमी रमिया डेगवेकर गांवकरवाडा मळ्या हांगा रावतात। देसाई डेगवेकर कुटुंबियांतल्यान अंदू आमी कोविड महामारीचेर डेकोरेशन केल्लें आसा आणि आमकां सगळ्या आमच्या फॅमिलीन खूब सपोर्ट केला। कितके वर्सां जाली तुमी डेकोरेशन करता? आमी फाटले खूब वर्स डेकोरेशन करीत आसा आणि अंदू आमी कोविड महामारीचेर डेकोरेशन केला। कित्याक लागून? आमी लोकांकडे असो संदेश दिवंक सोदता की सॅनिटायझर लावपाचे, भायर एमर्जन्सी आल्यार वचपाचें। सांग रे, तू सांग। हांव आतां म्हजें नांव हिमांशू संजय शेटये। कितके जाणांनी तुमी केला? आमी तिघ जाणांनीच केला। कित्याक लागून तुमकां हें दिसलें म्हणलें? आमी अशें बसलेले आनी कोरोना महामारी आसा, सो आमी तेज्या वयरसून टॉपीक घेवन केलें। तुजें नांव कितें? माझे नाव संस्कृती शेटये आणि आम्ही जे कोविड-19चेर डेकोरेशन केला त्याच्या मागे एक उद्देश आसा की लोकांनी घराच्या भायर सरप ना, कितें एमर्जन्सी आसा घराच्या भायर वचप, सोशल डिस्टन्सिंग दवरप, अशें लोकांक ह्यो एक उद्देश पावोवंक जाय म्हणून आमी डेकोरेशन केलें। कितके दीस लागले? 3 दीस। आणि तुजें नांव? आनी नाव राम आनी डेगवेकर। कितें केलें तूं? हांवें हेंका तिगांकूय हेल्प केलें करपाक।